आज आम्ही फिशरीज डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले आनी कारण तुमकां खबर आसतलें एक दीस फाटीं म्हणल्यार पयर कारंजली बिचाचेर एक ओशन मॅन म्हणून प्रायवेट इव्हेंट जालो आनी तो इव्हेंट जो आसलो तो कारंजली बीच जो बीच रापणकाराचो बीच म्हणून सगळ्याक फामाद आसा थंय रापणी मारता आनी कितलेशेच आमचे जे रापणकार आसा तेंच्यांनी ताका ऑब्जेक्ट केले त्या टायमार तांकांय कांयच खबर नासलें सडनली येदो व्हडलो इव्हेंट इतले 800 सुमार लोक थंय येयले आनी सगळे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज चालू केली आणि त्या टायमार सगळ्यांनी ओपोज केल्या नंतर थंय बोवाळ जालो लोक येयले आनी त्या टायमार ते स्लो जाले पण हेजो जो फिशरीज डिपार्टमेंट तेन्ना जे फिशरीज डिपार्टमेंट हेज्या बाबतींत तांकां खबर आसलें काय ना हे विचारपाक लागून आमी मुद्दम येयल्ले मात तेंच्यांनी आमकां क्लियर आन्सर दिलें की तांकां मात्तूय खबर नासलें ते म्हणले परमिशन जे आसा ते GCZMAन दिल्ली आसा आतां GCZMAन परमिशन दिल्या जो कोण प्रायवेट कंपनी आसा ते सांगता की ऑलमोस्ट 1 लाख सुमार आमी पे केल्लो आसा आतां कितें जाल्लें आसा जेन्ना आमी हांगा येयले आनी जो डायरेक्टर आसा डायरेक्टरान विचारलें की बाबा ही परमिशन कशी ग्रांट केली तेन्ना ती सांगता की आमकां तेजेर अथॉरिटी ना आमकां एक ऑफिशियल गॅजेट दाखयलें तेंच्यांनी त्या गॅजेटाचेर क्लियर कट हें केल्लें आसा की तांकां हेजेर अथॉरिटी ना म्हणल्यार न्यू गॅजेट काडला पयलू कितें आसली NOC ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटाची गरज आसली आता NOC ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट इव्हेंट जावं आनी कितें ऑर्गनायज वॉटर स्पोर्ट्स ऑर्गनायज करता जाल्यार तांकां NOC घेवपाची गरज ना म्हणल्यार हें अशें जालां की 2022 ही हें गॅजेट काडलेलें अशें जालां की फाल्यां कोणीय येयलो दिल्लीच्यान येतलो आपणाक म्हणटलो ह्या बिचाचेर इव्हेंट करपाक जाय आपणाक म्हणटलो हे फीश ब्रिडींग एरिया आसा थंय इव्हेंट करपाक जाय जाल्यार तो येवन बिंदासपणे GCZMA जावं टुरिजमाक हें करून ते करपाक शकता आणि इथून जो स्टँड म्हणल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटात सॉरी फिशरीज डिपार्टमेंटाचो कांय स्टँड ना आयज हो सरकार कसो चलता सरकार अंधाधुंदीचेर चलता हें आयज प्रूव जाल्लें आसा दुसरो जो विशय आमी घेतलेलो तो म्हणजे बांबोलीम हांगा ग्रँड हायत हॉटेल आसा तेजे फाटल्यान वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलता आनी वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलता आमी जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले जे रिटेनिंग हॉलाचे तेन्ना आमकां दिसून येयलें की थंय अचानक वॉटर स्पोर्ट्स खंयच्यान येयले जेन्ना आमी आमच्या नुस्तेकार भावाक विचारलें की बाबा ही वॉटर स्पोर्ट्स कशें कितें ते म्हणून आमकां कांयच खबर ना अचानकूच हें चालू जाल्लें आसा आनी मदीं मदीं कोण तेंचे गेस्ट आसता जावं आनी कोण येता ते चलयता आनी वॉटर स्पोर्ट्स चलयता तोय बी कोण भायलो जेन्ना हांवें ताका विचारलें की तुजे कडेन परमिशन आसा तो म्हणून लागलो परमिशन आपणाक दाखय हांवें ताका परमिशन दाखय म्हणून सांगलें तो म्हणून लागलो आसा सो आसा म्हटल्यार दाखय म्हणून सांगल्यार तो दाखोवपाक ना तो पळलो भितूर गेलो हॉटेलांत भितूर गेलो लिपलो भायरूच सरोंक ना सो जेन्ना अशें वॉटर स्पोर्ट्स जे फीश ब्रिडींग एरियाज जे आसा जो प्रोटेक्टेड एरियाज आसा आमची नावशी काकराल जावं आमची बांबोलीम शिरगांव हांगासर ही एंटायर जी एरिया आसा ही फीश ब्रिडींग एरिया आसा नुस्तें हांगा जाता आनी नुस्तेंगांव भाव तुमकां तेजे सारकें ब्रीफ करतले पूण ह्या एरियेन वॉटर स्पोर्ट्स चालू जाले हांगा तेंच्यांनी म्हटलें आमी एक परमिशन ग्रांट केल्लें आसा नॉन मोटरेबल जे हें आसा वॉटर स्पोर्ट्स वॉटर एक्टिविटीज आसा त्यो करपाक मेळटल्यो म्हणून पण मोटरेबल करपाक मेळची ना म्हणून आतां हें बसून कशें केलां म्हाका तरी खबर ना पूण एक तुमकां सांगता पळय हांवें तांकां मुद्दम लिस्ट मागलेली की प्रोटेक्टेड एरियाज खंयची आसा म्हणल्यार अजून पर्यंत तेंच्यांनी प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाय केल्ल्यो ना ते म्हणटा लिस्ट जी आसा ती GCZMAक दिल्ली आसा GCZMAन ती नोटिफाय करूंक ना आतां इतले व्हडले गोंयांत कितलेशे आमचे नुस्तेकार भाव स्टार्टींग फ्रॉम आमचे केरी ते तिराकोल केरी टू एंड टू पोलेम आख्खो फिशींग बेल्ट आसा आतां येदो व्हडलो एरिया आसा आनी इंटरनल तुमकां कितलेच खबर आसतलें थंय कितलेशे फिशींग एरियाज आसा इतली एरिया आसून बसून आजून पर्यंत आयज 2025 आमी आसा आजून पर्यंत फीश ब्रिडींग एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज म्हणून नोटिफाय केल्ल्यो ना फिशरीज डिपार्टमेंटान आतां आमी तेंचे लिस्ट मागली ही तिसवाडीची लिस्ट हांव तुमकां वाचून दाखयता फीश थंय जो प्रोटेक्टेड एरिया आसपाक जाय ते फिशरीज डिपार्टमेंटान लिस्ट दिल्ली आसा आगासायम शिरगांव नावशी वॉशेल काकरा ही आतां आमची हितून पडटा परत बांबोलीम दोनापावल आयमाव कारांजलीम कंपाल मागीर फेरी पॉइंट शेराव पाटो रिबंदर आनी मंडूर ही सगळी जी एरिया आसा ही एरिया एज पर तेंच्यांनी दिल्ली आसा ही एरिया प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी GCZMAक सबमीट केला म्हणटा आतां हो सरकार करता कितें 2022 ह्या सरकारान हो BJP सरकारान कितें हाडलें एक गॅजेट हाडलें नोटिफिकेशन हाडलें की इव्हेंट जे आसा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जे आसा ते विदाउट NOC ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट करूंक शकता आतां हितून कितें जातलें आयज आमचे फिशरीज भाव जे आसा हे फिशरीज भावान ते तेजेरूच जगता
सरकार हांकां गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकना, सरकार हांकां सारके पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक शकना, सरकार हांकां टायमली जो तेंचे सबसिडी पळय आसा तो टायमली डिस्बर्स जायना. सो इतले सगळे आसून पासून जो सरकार म्हणल्यार आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय आनी खूब कितें तत्वां सांगता, ती तत्वां आनी उलोवंक वचना, ते तत्वां टोटल फेल जाल्ली आसा. ती तत्वां घेवन हे फिशरी डिपार्टमेंट करता कितें? हो फिशरी डिपार्टमेंट न्हिदला, हो फिशरीज मिनिस्टर न्हिदला. कारण कितें आसा, तांकां मातूय नुस्तेकारांचें पडलेलें ना. आमी जेन्ना तांकां सांगलें की ग्रँड आयताचें रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा, फिशरी डिपार्टमेंट आजून पर्यंत तांच्यान सायड इन्स्पेक्शन करूं ना, आजून पर्यंत तांच्यानी येवंक ना की बाबा थंय कितें चल्लां तें. थंय जे रेर ज्यो स्पिसीस आसा त्यो नुस्त्याच्यो स्पिसीस आसा ह्यो प्रोटेक्ट करपाक लागून तांच्यानी कांयच करूं ना. आयज हेंच्यांनी अक्षरशः हांव तुका सांगता, अक्षरशः ते पांय म्हाका दिसता सकयल काडल्या, सगळे तकली सकयल मारल्या आनी ह्या दिल्लीकारांच्या शरणी जाल्या, शरण दिला दिल्लीकारांक. म्हळ्यार तुमी सोंपया म्हणून. सो आमी हेजो पूर्णपणा विरोध करता. हे विधानसभेनूय हांव काडटलो, हे मिनिस्टराकूय बरयतलो, हो सीएमाकूय बरयतलो. आनी नुस्तेकार जितले नुस्तेकार गोंयभरांत आसा कित्याक प्रोटेक्टेड सायट शो नोटिफाय जावपाची गरज आसा. आयज सरकार सामको लिनियंट रावला, तांकां मातूय पडलेलें ना. सो सरकारान चिंतपाची गरज आसली. आनी जो सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा पळय, सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट, ह्या सरकारान मातूय हेंचें चिंतूंक ना. हांव मागता आमचो जो प्रेसिडेंट आसा ताणें कितें 2 उतरां सांगची म्हणून. दोन फाटी कारां जाली जे स्पोर्ट्साचे नुस्त्यार सांगून आसतना जे स्पोर्ट्स जे स्पोर्ट्साचे जे काम करताले जावं तिका ट्रेनिंग करताले जावं स्पोर्ट्स कॉलेज ऑपरेट करताले ते कारण जालें. फाल्यां कडेन सिरदराय जावंक शकता म्हणून आमी आयज येयलेले आहले मेमोरेंडम दिवपाक. अशें जावंक जायना म्हणून कित्याक स्पोर्ट्साची कॉलेज फॅसिलिटी करता जाल्यार फिशरमॅनाक ते तरी सांगूंक जाय जालें, इन्फॉर्मेशन करूंक जाय. तेजे उपरांत कितें प्रॉब्लेम जाता ना जावं त्या प्रमाणे ते स्पोर्ट्साचे हे करचें म्हणून हे सांगपाक आमी येयलेले आहा. आतां ब्रिडींग एरिया म्हणटा न्ही, ते तुमकां लोकल फिशरमॅनांक चड खबर आसता. तुमचे कडेन उलोवन मागीर हे सगळे एक्टिविटी करपाक परमिशन दिवची अशें दिसता. फाटीं तशीच शिरदोना बांबोळेचे स्पोर्ट्स सिटीमा फिशरमॅनान आमचे कडेन लेटर धाडलेले, आमी तेजेर ओपोज घातलेले, लेटर ऑब्जेक्शन घातलेलें शिरदोना. आनी ते नावशे वॉटशेल हे सगळे नुस्त्याचे मेन ब्रिडींग एरिया ताका लागून तुमी घालिल्ले मुखार सांगूंक जाय न्हू स्पोर्ट्स कितें करता जाल्यार. सांगलेलें ना पळय आतां मेन थिंग कितें आतां पयलीं आमकां सबसिडी सांगता, सबसिडी आमकां पयलीं 50,000 येताली, आतां डिक्रीज करून ती 33,000 जाल्या. म्हाका दिसता फिशरमॅनान आतां गव्हर्मेंट आहा तो काबार करून करता. कित्याक पेट्रोलूय म्हारग आहा, पयलीं पेट्रोल सवाय तरी सबसिडी आमकां सुबेज जाताली. आतां पेट्रोल म्हारग जाल्यार सबसिडी आमकां तरी उणी येता. कित्याक लागून पळय आतां कितें जाला, आमकां आनी धंदे ना, हेजेर आमचे येता. आतां जर फाल्यां तर कितें मरिनाचो आमकां पयलो भंय आहा तिका, त्या मरिनाय आमी काबार सामकेच. हेजेरूच आमकां गव्हर्मेंट दिसता म्हाका एसटी लोकांक मोस्टली आहा तो सगळो एसटी लोक काबार करून म्हाका दिसता गव्हर्मेंट उठला आमकां. पयले कोणें हो त्रास करूंक नासलो, होच गव्हर्मेंट कितें करता तेन्ना म्हाका दिसता एसटी लोक तेन्ना गरीब लोक तेन्ना नाका ग्रेस्तूच जावं दिसता म्हाका. सबसिडी देंवयल्या म्हणटा न्ही, खंयच्या बेसिसार देंवयल्या बीन तुमकां कळ्ळां? तुमी कमी बी वचूंक लागले? कमी न्हू कितें तेव्हा काय खबर ना, पहिले 50,000 आले सबसिडी, आता किती खबर ना, 30,000 रिजन काय घेऊन जा? आमकां रिजन काय सांगू ना, डायरेक्ट रिजन हांव सांगता तुमकां की कितें जाला. आयज जो फंड एलोकेशन आसा तो फंड एलोकेशन फिशरीज डिपार्टमेंटाक दिवची काडून कोणत्या डिपार्टमेंटाक पावता. हेज्या पयलू पासून जेन्ना हांवें विधानसभेन वचून काडले की एलोकेशन ऑफ फंडींग जो सबसिडीक पासून दिवपाचो तो चड वाडोवपाक थोडो तो कमी केलो. आनी थंय मिनिस्टर निलकंठ हळदणकर तो तोंड पासून ओपन करता. तो वगैरे रावता सरकार करतलो सरकार करतलो. अरे सरकार कितें करतलो, ते सरकारान झगडोंक जाय न्हू. तूं त्या कॅबिनेटान बसता, त्या कॅबिनेटान सांगपाक जाय आपला फंड जाल्यार आमी नुस्तेकारांक दितलो कितें. निलकंठ तोंड बंद करूंक आसता जातलें. सरकार आमचो आसा, डबल इंजीन सरकार आसा, दोतोर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसा, तो आमकां फायनान्स एलोकेट करतलो, ते सेंटराच्यान आमकां फंड येतलो. अरे ही भाशणां दिली म्हणून जाता. तुम्ही मिनिस्टर आसा, मिनिस्टरान झडपाक जाय, उलोवपाक जाय की बाबा नुस्तेकार आपल्या फुडें जाता, नुस्तेकार आपला खाता, नुस्तेकार परत आपलो डिमांड करता. हें कांय चलना. हांगा चलना कितें बाबा आपणाची मिनिस्ट्री कशी साल्वार करपाची, हें करपाची तेंच चलना. तकली हालयल्यार म्हूण काबार. तो तकली हालोवं नाका, काम कर. तुम्ही 33,000 आयज केला पळय, 50,000 आनी आयज म्हारगाय खंय पावली, आयज पेट्रोल खंय पावले, आयज डिझल खंय पावले.
तुम्ही सगळे काबार केले आणि नुस्तेकारांक तुम्ही सोपोवपाक प्रत्येक सेक्टर तुम्ही काबार करपाक उठलेले आसा. हांव लोकां कडेन विनंती करता की हेच समज चल्ले जाल्यार गोंयकारांक हे धरपाक ना. गोंयकारांक सदांय ना फायतले सोंपतले. दिल्लीकारूच आमकां कॅप्चर करतले आनी आमकां सगळ्यांक दिल्लीकारांच्या अंडर काम करचें पडटलें आनी दिल्लीकार हांगा रुलर जातले. कंप्लेन कित्याक पळय कशें आसा कोणाक कांय चड खबर नासलें. जेन्ना तांकां कळलें तेन्ना आमकां सांगलें आनी आयज हेंय सांगता तुमकां खूब जाणांक धमकी दिवपाचो प्रयास चालू आसा. खूब जाणांक ज्यो धमक्यो ज्यो आसा हांव तुमकां परत सांगता 2022 इलेक्शनाक आमकां पासून खुबश्यो धमक्यो येयल्यो. आमी कोणाक भिवंक ना आनी आयज पासून हांव मरपाक भियेना आनी आमचेय भुरगे केन्नाच भियेना. कोण भिता पळय ते भितूर रावत आसतले. कोण भियेना पळय इलेक्शनाक तुका धमकी दिलेले पळय तेच मनीस दिता. पळय कोण आतां पळय कशें आसा आयज ह्यो बिल्डर लॉबी हॉटेल लॉबी तेंचेर कोट्यांनी पयस आसा आनी तुमकांच खबर आसतलें ते कोण कोण तांच्या फाटल्यान आसा ते. आनी मात हे आमकां पासून खूब हें करता. आमी कोणाक भियेना. आयज ते फोन पासून मारपाक भियेता. सो अशी परिस्थिती हांव परत एकदां गोंयकारांक सांगता. आयज गोंयकार जेन्ना झगडटा तेन्ना गोंयकारांक धमक्यो दिता घरांनी पावता आनी कितें पावता हें कित्याक लागून जाता. आयज सगळे एकटे रावले कोण भिवची ना. सगळे भायर सरतले आनी गेले ते फावट जेन्ना प्रोटेस्ट केले तेन्ना सगळे भायर सरलेले. हेच्या फुडें पासून लोकांक आमी भायर काडटले. नुस्तेकार भावांक हांगाच न्हू गोंयभरांचे आमी मेमोरेंडम पावयतले आनी तांकां सांगतले की हेच्या बाबतींत हेजेर एक्शन जावपाक जाय. नुस्तेकारांक धमकी कोणाची टुरिजम पळय कशें आसा आयज खूब जाणांक हेच्या पयलीं तुमी पयला आसतलो बोटी लासयल्यो पोने लासयल्यो खबर आसा तुमकां. सो अशें खूब घडणुक्यो घडटा. हेंचे कडेन खूब पयस आसा. कोणाक ते हाडून कोणाक कितें करीत हें नेम ना. पण हांव तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता नुस्तेकार भावांक आमचे सगळे ट्रायबल भावांक की आमी एकामेकाक सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी सगळ्यांचो आवाज फुडें व्हरपाक बुलंद करपाक लागून आमी हातभार लावपाक जाय. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.